गोय आणि महाराष्ट्राच्या मेरेर पत्रादेवी पेडण्यान सरकारी झेंडावंदनाचो कार्यक्रम जालो। पेडण्याचो आमदार आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकरान झेंडावंदन केले। सुरवातीक राज्या खातीर बलिदान दिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांक आर्गां ओंपली। उपरांत झेंडावंदनाचो कार्यक्रम जालो। पेडणे पत्रादेवी हांगा जाल्ल्या कार्यक्रमाक मंत्री आजगावकरा बरोबर मांद्र्याचो आमदार दयानंद सोपटे, पेडण्याची नगराध्यक्ष श्रद्धा माशेलकार, जिल्हा पंचायत वांगडी रमेश सावळ आणि हेर मानेस्तांचेर हजर आसले। गोंयाक स्वतंत्र करपा खातीर स्वतंत्र सैनिकांनी बलिदान दिला। तांचे यादीक एक सभागृह सरकारान बांदचो आणि तातूंत स्वतंत्र सैनिकांचो फोटो म्हायती खातीर प्रदर्शीत करचे अशी मागणी स्वतंत्र सैनिक चंद्रकांत पेडणेकारान केली। आणि जे हुतात्मे तुमकां सांगता भारतीय आज राज्यातले सत्याग्रहींनी आपले हुतात्म्य पत्करलेल्या गोंयाचे मुक्ती झाली। 33 हुतात्मे जाल्ले आसात भारतातल्या राज्यात। तर त्यांचे हांगा एक हॉल बनवतो। माझी मागणी आसा सरकारा कडेन की हॉल जावन त्यांचे फोटो करची, प्रतिमा लावच्यो आणि त्यांचे थोडक्यान वर्णन करचे आणि हांगा पर्यटन सज्ज करचे। कारण पोर्तुगीज जुंदे राजवटींचे नीच कृत्य केला ते जगभर सुद्धा पसरलेले आहात। आणि ह्या 1955 जो सत्याग्रह झाला तो गोवा मुक्ती खातीर त्याचो फार मोठो हात आसा। हांव वेगळे सांगू शकता गोमंतकीय वावुरले पण ह्यांचो सुद्धा सहयोग कमी ना। 2008 वर्सा मुखेलमंत्र्यान पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका कडेन ह्याच जाग्या वयल्यान हो परिसर सुशोभीकरण करतलो अशी घोषणा केल्ली, मात ती अजून पुराय जाल्ली ना अशी खंत दयानंद सोपटेन उक्तायली। मंत्री आजगावकरान हो परिसर सुशोभीकरण करपा खातीर वावुरचे अशी मागणी सोपटेन ह्या वेळार केली। 2008 माननीय आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की हो जो परिसर जो असा त्या परिसराची बऱ्यापैकी आम्ही सुशोभीकरण करतले। दैव सोयगान ह्या तालुक्याचे एक आमचे मंत्री असतात ज्यांच्यान धडारी आसा। मनान जर घेत जाल्यार फाल्यापासूनच कामाची म्हणजे प्रोसिजर जो असा हो प्रोसिजर फॉलो करपाची सुरुवात करू शकतात आणि ज्या पद्धतीने काम करपाची धडारी असा त्या धडारीनुसार या माझ्या स्वतंत्र सैनिक जे असतात जेन्ना ते आणि हे आमचे सगळे त्या भागाचे आमचे सगळे जाणकार भाव बहीण असतात। ऑन बिहाफ ऑफ देम सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमकां विनंती करता पेडणेकाराचे जे स्वप्न आहा हांव म्हणटा मागीर देशाचे आणि या राज्याचे प्रामुख्यान पेडणेकाराचे स्वप्न आसा, प्रामुख्यान स्वतंत्र सैनिकांची जी मागणी आसा आम्ही वचनही दिले आसा की वचनाची पूर्तता जास्तीत जास्त बेगीन तुम्ही करशी इतले तुमचे कडेन मागता। पर्यटन खात्यांतल्यान हो परिसर सुंदर करपा खातीर आपूण वावुरता आणि सुशोभीकरण करपाच्या कामाक 2 दिसांनी सुरवात करपाचे उत्तर मंत्री बाबू आजगावकरान दिले। काम सगळे झपाट्यान चालू आसा। ब्रिजीस आज जो ज्वारी ब्रिज धरात, मांडवी ब्रिज धरात, तुम्ही कोणी पासय मारात हांगासान काणकोण तुमकां दिसून येता कितें चल्ला। हजारो कोटी आज या गोंयान भितर घातलेले आसा आणि काम त्या जोरान चल्लेले आसा। कारण आमकां एक बरो चीफ मिनिस्टर जो मेळ्ळा काम करपी आणि काम करून दाखोवपी
हांव देवा कडेन मागता ताका बरें आयुश्य मेळचें, परत त्याच जोरान ताणें गोंयांत काम करपाची ताणें सुरवात करची. आज हे आमी पळयतात, स्किमी चालू, डेव्हलपमेंट चालू, विकास चालू आसा. आज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगासर जाता. ज्या एअरपोर्टाचो फायदो आमच्या अख्ख्या पेडण्या तालुक्याक पयलो मेळटलो, तेजो जे स्थानिक लोकांक पयली नोकरी मेळटल्यो, तसो विकास जातलो. जे कोण येतले गोंयांत ते पयली पेडणे देंवतले आनी मागीर गोंय पळयतले. आमचे गोंय मुखार हाडपाक आनी पेडणे नंबर 1 करपाक तुमचो आमदार खंयच कमी पडूं ना. आमी पयली पेडणे भितर वयतानाच आमी बरें ब्युटिफिकेशन घेतलेलें आहा आनी तें ब्युटिफिकेशन आमी स्टार्टअप मालप्या तशेंच कोरगांव घेतलेलें आहा. दोनूय सायडीन जेन्ना ट्युरिस्ट येतले, या गोंयकार येतले, पयले आमचे प्रवेशदार एकदम नंबर 1 दीस पडटलें आनी पेडणे कितें आहा तें दिसतलें. तशेंच आतां स्वतंत्र सैनिकान डिमांड केलो की हांगा ब्युटिफिकेशन जाय. बाबू आजगांवकर आज उलयता तुमच्या मुखार आनी आमी जें करतले तें दाखोवन दितलें, करून दाखयतले. आज हांगा आमी जे ब्युटिफिकेशन घेतात तें टुरिजमा वयल्यान हांव ब्युटिफिकेशन घेतलो. तेजे भितर कार पार्किंग, टॉयलेट ब्लॉक, ड्रिंकिंग वॉटर फॅसिलिटीज, तशेंच रेस्टॉरंट जे पळोवपाक येतले, ह्या रितीन आमचे आसतले. पण आमी स्वतंत्र सैनिकाक कॉन्फिडन्सान घेवन हो प्रोजेक्ट करतले आनी तो तांकां प्रोजेक्ट पास जालो तो मुखार व्हरतले. ह्या रितीन आमचे प्रयत्न चालू आसतलो. फाल्यां सावन ह्या कामाक हांव लागतलो.